प्रसंगाचा म्हणून वाद हमारे ठीक है कहता है एकता बात करता है एकता बात करता है एक मिनट बस आहे नाव सांगता आम्ही 748 हायवे कुठल्याही ठिकाणाचा येऊन कुठल्या येता येऊ.
आम्ही हांगा दवरून काय फायदो ना एक मिनिट नॅशनल हायवे आम्ही रेग्युलेशन घेतला एक धाडपाचे सेंटराक एक धाडपाचे PWD आणि सीएमाकडे वचपाचे हे डिसिजन पण तिने हे केला काढला गॅजेटाचेर नांवां तेन्ना आमकां विचारना आनी आमकां सांगलेली नोटीस धाडला कितें कांयच आमकां सांगना आमकां सांगनच ना पळय तें करता ते तिणी तर तें करपाक जाय तिणी त्या गॅजेटावर नांव आमी हे सायडीन रस्तो ना आयज सरपंचान तुमकां आश्वासन जें दिलां तेजेर तुमी हें आहा सॅटिस्फायड आहा सरपंचान आश्वासन पळय दिलें म्हणटा काय ना हे सरपंचाच्या हातीन ना गॅजेट हो सेंट्रलाचो आनी आमी रावता भाटकाराच्या भाटान कोमुलदारी जमीन न्हू गव्हर्मेंटा जमीन न्हू तेन्ना तेणें आमचो मात्र विचार करून ते गॅजेटाचेर घालचें आयलें आमकां विचारचें आशिल्लें बाबा अशें आसा इतलें तुमचें काडटलें आमी तुमकां चलतलें काय कितें तरी विचार करचें आयलें ते कोणीच तो विचार केलो ना आनी हांगासर कोणूच येवलो ना हांव गेल्लो गावडेक हेका आपोवपा आमच्या सराक आमगेल्या आमदारा गावडेक हांवें हाडलेलो आपोवन हांगा तेणें हांगा कित्याक कितें सांगलें माती कोपर दाखयलें आनी तो गेलो तेणी तर हेजेर कितें तरी विचार करपाचो न्हू बाबा ते बारीक लोक तो आमचे बारीक समाजाचो लोक ते काय खबर आहा भाटकारा भाटान लोक कशे आहा ते फाल्यां येतले तुमचे म्हणटले घरा काडा तुमचे कडेन कितें घेवन आमचे कडेन कितें आहा भाटकारा भाटान असं कितें आसा दाखया पळय म्हाका पूण तुमी आमचे गोंयकारूच भाटकारा भाटांनी घरा बांदना तेजे कडेन दुखमेत आसतात फक्त असं एक कितें पावती हेची टॅक्स भरती चुकोन कोणी भाटकारान ताका आपलो टेनंट म्हणून ऑर्डर दिली जाल्यार तशी आमचे कडेन कोर्टाच्यान मामलाराक ऑर्डर आहा भाटकारान दिली आमकां आमी टेनंट म्हणून ते तुमी आमकां मात्तूय विचार करनासतना तुमी गॅजेटान घालता आनी खंय नाचपाचें बारीक लोकांनी आयज आयतारा जाल्ली भोमाची ग्रामसभा NH 748 जो भोमांतल्यान वयता तेजेर एक्सपान्शना वयल्यान बरी स्थापली लोकांनी पोटांतल्यान तिडक काडून हेका विरोध केलो हाचेर मागीर जाप दितना सरपंचान एक थाराव घेतलो कितें आमचो हो जो एक्सपान्शन आसा तो आमचो विरोध आसा भोमचे लोक थळावे हेका विरोध करता तशें एक लेटर सेंटराक एक PWDक बरोवपाचें तशेंच सीएमाची भेट घेवपाची सरपंच 7 पंच मेंबर आनी थळाव्या वांगडा हे लोक मेळटले आनी सीएमाचेर विचार करून तेंचो सजेशन घेतले आमचो हेका विरोध आसा आनी तुमीच खंयचो तो मार्ग ठरयात हांगासर हायवे एक्सपांड करपाक कितें तो आनी सीएम कितें सांगता सीएम कितें उत्तर दितलो तें आयकले उपरांतूच ते फुडले कृती करतले जेन्ना विशय सुरवात जालो ह्या ग्रामसभेक हो जेन्ना मुद्दो येयलो सरपंचान सांगलें नागजर म्हणटा ते जो वाठार आसा त्या वाठारांतली खंयचीच घरां वचनात आनी ही एक नोटिफिकेशन काडला PWDन पूण लोक हेका हे आयकपाक तयार नासले ते म्हणटा PWD हांगा लागना हे सगळे सेंटराच्यान वयता आनी सरकार गोंयचो सरकार म्हणटा तो हांकां फोटेत येयल्लो आसा आतां हांगासर एक विशय असो आसा 3 अलायनमेंट हांकां दाखयले आतां 3 अलायनमेंटाचो विशय म्हणटा तो खूब पयलींच्यान चलत येयल्लो आसा एक म्हणटा तो एक्झिस्टींग जो रोड आसा आतां तुमी फाटल्यान पळयतात तोच व्हडलो करपाचो दुसरो म्हणटा तो एक फ्लायओवर घालपाचो जाका लागून घराक डॅमेज जावची ना आनी तिसरो म्हणटा तो बायपास त्या वाटेन शेत आसा शेतांतल्यान एक रस्तो काडपाचो आतां खंयचो कितें तो आतां सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें तांकां हायवे एक्सपान्शन जाय हायवे हांगासर जाय व्हडलो पूण मार्ग कितें खंयचो बरो घरां मूळ तितून घरां वयची ना आनी कोणाक त्रास जावचो ना असो तांकां हें जाय ते सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें आनी एक मेन गजाल जाली ती हांगा बोरात तापले हांगासर कन्फ्रंटेशन जालें जे सरपंचाचे सपोर्टर आसले पंचाचे सपोर्टर आसले जेंच्यांनी म्हणूंक लागले हेज्या एक्सपान्शनाच्या फावरान प्रेस घेतलेली तेज्या वयल्यान तेजे सपोर्टर आनी जे कोण थळावे विरोधक आसले तेंच्या भितर बरेंच पेटले एकामेकाच्या आंगार धांवन गेले पुलिसांची मध्यस्थी जाली तेन्नाच सरपंचान एनावन्स केलें कितें आमी एक लेटर बरयता हेका विरोध करपा खातीर आनी सीएमाक मेळटा म्हणून गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकर सयत रिपोर्टर समीप नार्वेकार.